रेट कसो कितें आहा काय म्हणटा सामानाचो? सामानाचो रेट तो तो तसा काय वाडला बी? ह्या फावट पावस कमी जालो मागीर लेट पावस पडलो, चांगला कमी आसा, चांगला कमी आसा आणि हा सामान कमी आहा. खंयच्यान हाडले तुमी? काणकोण कारवार काणकोण पले बीन 100 रुपया. कितले आहा ते? 25. आणि हे बीन बाकीचे हे कशे कोंगला बीन कशी? 100 रुपया. 100 रुपया, तोरिंग 100 रुपया, सगळे 100 ना तोर 50 रुपया, कराटी 10 रुपया, ती 10 रुपया, ती 10 रुपया, ते 50 रुपया. बरोबरच म्हारग ह्या वर्सा? 50 ना सवाय असा ती कांगला मारो, चांगलाच म्हारग. कांगला आणि वर्षे सवाय सवाय. आणि हिची पानां कशी? हिची हळदीची पाना 20 रुपया, 20 रुपया. थोडे 30 रुपया विकता त्या उठींसाठी. आपल्या सो लोक कशी कितें सवाय मागता काय कशी कितें? सवाय मागता पूण कितें जालें सगळें म्हारगाय जालें, हे रोताक परवडना अशें करून सवाय मागता. काही लोक चांगले पयशे दिता पूण ते आमकां आतां भाड्याक हेका तेका परवडना न्हू. तुम्ही खंयच्यान येयल्या? आमी साखळे केरीच्यान. ते सगळे सामान मेळ्ळें पण तुमकां ह्या फावट वेपार मेळटा पूण तो आतां थोडो मेळटा. वेपार आतां रेट वाडयले न्ही, हांगा येवन सपो घेता आनी कितें म्हणल्यार आमकां ते परवडना. आदल्या सारकें ना आतां रानाना, आदी मेळा तशें आतां मेळना कितें. आतां कितें कांगले आतां ही आमी कांगले हाडटा, एक फावटी काडली काय ना परत दुसऱ्या फावटी 4-4, 5-5 वर्सां ती मेळना त्या जाग्यार.